मडगाव वाठारांत कॅश फॉर जॉबाचे आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयला। भारतीय नौदळात नोकरी दिता म्हणून सांगून कारवारची दुबावीत पूर्णिमा सतीश कोलमकार ह्या बायलेन दिकरपालच्या संचित नायक ह्या तरणाट्याची फटवणूक केली। तशेंच संचित हाका सुमार 7 लाखांची तोपी घाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। देखून संचित नायकान पूर्णिमा कोलमकार हिचे आड मडगाव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। फर्स्ट म्हाका 2017 ते नॅशनल हायस्कूलान जालो पळय थंय पयलीं कॅफे आशिल्ले, सो थंय ती फॉर्म बी घेवन आयली इंडियन नेवीचे। सो आवय बापाय लागून म्हळें चल ट्राय करया म्हणलें, जाता जाल्यार जालें। मागीर पयलीं फॉर्म भरले, मागीर थोडे दिसान पयशे मागले, थोडे दिसान म्हळ्यार एक 15-20 दिसान। सो बापायन काडून चॅक दिलो, नेवीची फॉर्म घेवन आयली। सो चॅक बी दिलो, मागीर थोडे दिसांनी आनी पयशे मागपाक लागले, कॅश दी म्हणून। ते थोडे कॅश दिले, लॅपटॉप घेवपाक जाय म्हणपाक ते कॅश दिले, युनिफॉर्म जाय कॅश दिले, फ्लायटीचे कॅश दिले। सो अशें करून करून एक जवळ जवळ एक समज 3.5 लाख सुमार कॅश दिला। मागीर 5 वर्स सुमार ती कॉन्टॅक्टान आशिल्ली। मागीर ती कॉन्टॅक्टान स्लो करून फोन ऑफ जावपाक लागलो, फोन उबारप ना। सो कोरोना टायमार तिणें आमचे कडेन मेडिकल एक्सपेन्स म्हणून ते आनी पयशे घेतले। सो मागीर जाल्यार कॉन्टॅक्टानूच ना। सो हालीं ऑगस्टान आमी तेजे घरा गेले, पळोवया म्हणून कितें मॅटर तें। हांव म्हजी आवय बापूय आनी आयलो। तो आमकां म्हणपालो तुवें आपल्याक सांगून पयशे दिला आपल्या चेडवाक। सो अशें जालें। सो हांव मातसो भिलो, म्हजी आवय बापूय जाणटी, समज ताणें म्हज्या आवय बापायक कितें केलें म्हाका कांय करपाक मेळना। सो हांव थंयच्यान भायर सरलो आनी मागीर हांव कारवार पुलीस स्टेशनार गेलो। ते म्हणपाक लागले ना तुवें पयशे खंय दिल्ले, थंय वचून हें कर। कारवार पुलीस बोर्ड आसा म्हणून आमकां थंयच्यानी ऑलरेडी सांगला। आनी ताचे बापायचेर 22 केसी आसा थंय ऑलरेडी। पयशे खंय दिल्ले तुवें? पयशे मडगांव दिल्ले। सो थंय हांवें फॉर्म बी भरून पयशे बी थंयच दिल्ले बायलानच। आनी हितून मेन म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉई नेवीन काम करता कारवार, एक चेडूं जिचें नांव पूर्णिमा सतीश कोलमकर। सो तिने 7 लाख रुपया हे भुरग्या कडेन घेतला, म्हळ्यार स्लो करून 3.5 लाख चॅक घेतला, मागीर 50 अशें करून रिजन्स दिवन तेजे कडेन पयशे घेतला। सो आतां अशें जाला की तो 11 लाख रुपया सुमार भरला तिणें, 11 लाख बँकेन भरीत आसा तो। आनी असली परिस्थिती सगळ्यात जीव दिवपाची। हांवें म्हणलें मासोराव आमचे कडेन मिडिया आसा सपोर्ट करपाक, आमचे कडेन गव्हर्मेंट आमचे कायदो आसा, सो आमी ट्राय करया कितें आसा तें। सो आमी कंप्लेन केल्ली, 3 दीस जाले कंप्लेन करून, अजून पर्यंत रजिस्टर करूं ना। सो आमचे पुलिसाच्या हातीन आसा की तांकां हाडपाक जावं तेंच्या अकाउंट, बिकॉज शी इज वर्किंग इन इंडियन नेवी, सीबडान कामां आसता। सो म्हाका दिसता तिका हाडप आनी तिचे कडेन हे पयशे घेवप हे खूब इजी आसा आमचे पुलिसा कडेन जावं आमच्या गव्हर्मेंट हातीन। ती कडेन गेल्ले तेन्ना डॅडीन सांगलें तुमचेर आपूण फेक रेप केस घालता, हे घालता, तुमी धांवनच घातलो घरा कडल्यान, पयशे दिना, कोणा जाय तांकां सांग अशें म्हणलें आमकां। सो आमी आतां कितें आसा तें कायदेशीर करतले आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन आनी पुलिसा कडेन मागता की तुमी बीन आमकां सपोर्ट करचे।